Ah, 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 ah,
Praise the Lord. Rekha, continue कर. Rekha. Yes, sister. Okay, continue कर. सगळे आम्ही आमचे दोळे धांपया. आबा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आम्ही तुका अर्घ दिता आमका आयचो वरतो दीस तुवें आमकां हर एकल्यांक फावो केल्या पसत आनी आमकां सांगाता हर एकल्यांकी एका मनाची एका काळजाची जावन बापा तुवें आमकां हर एकल्यांकी सांगाता आडल्ल्या पसत तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुका अर्घ दिता जे कितें आमी तुजें उतर शिकोवंक वेते आसतना पवित्र आत्म्या हांव म्हाका सगळें तुका समर्पण दिता म्हजें मन म्हजें वोंट म्हजें काळीज म्हजीं उतरां जे कितें तूं आमकां सगळ्यांक शिकोवंक आशेताय ते सगळे म्हज्या तोंडांत शिकोवंक हांव म्हाका सगळें तुका समर्पण दिता जे म्हजें तूं नानी आसतना ती जें कितें तूं म्हज्या तोंडांत शिकयताय ते देवाच्या उतराक सरी जाल्लें तें उतर म्हजें थांव तूं शिकोवंक हांव म्हाका सगळें तुका समर्पण दिता जें कितें सत आसा जे तुजे उतराचे सत आसता आमकां हर एकल्यांकी सरळायेन सुलभायेन आमकां हर एकल्यांकी पवित्र आत्मे तूं आमकां तूं शिकयताय म्हणलें त्या भावार्थान आमी तुका अर्घ दिता हे मागणी आमी करता आमच्या सगळ्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise the Lord. म्हणजे व्हॉइस ऐकता ऑडिओ ऐकता Yes. क्लिअर असणे Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. आज आम्ही मातेवाचे चॅप्टर 6 वर्स 9 घेऊया वर्स 6 वर्स 9.
वाचीचे सिस्टर हा वाजा वाजा. तर तुम्ही असे मागा आमच्या बाप्पा सर्गी सर्गी मी पुढं वाचीचे गे हा वाजा सिस्टर वाजा. पवित्र जाव तुझे नाव तुझे राज जाव आमचो दिसतो आज आमची आमचेर चुकलेल्या तसे आमची पातकां बघोस हा बघ आमकां गाठ स्टॉप स्टॉप तिथल्या सिस्टर तिथल्या 12th वर्साक स्टॉप करा 12th. हा ओके ओके. हा जसे आमचेर चुकलेल्या आम्ही बक्षिता तसे आमची पातकां बक्षी. होय. आज आम्ही ह्या एक उतराचेर चड आम्ही गमन दिवया कित्याक म्हळ्यार हे मागणे सगळ्यांकी खबर आसा. खंयचेय एक क्रिस्तांव ना अक्रिस्तांव जावं कोणाकी जावं एक जेजून शिकयल्ले मागणे म्हळ्यार हर एकल्यांकी हे मागणे खबर आसा. जेजू केन्ना शीस केन्ना जेजूस अशी येवन आमकां मागूंक शिकय म्हळ्यार तेन्ना शिकयल्ले मागणे जावन आसा आनी आमी हर एकली हे मागणे आमच्या ल्हानपणांतावन आमी जायती आमी मस्तपटी आमी सांगला हे होय न्ही. येस. सो हांगा एक वर्से जशे आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशे आमची पातकां बक्षी. हांगा आमी आज आमी एक बोक्साणे विशयांत आमी आज चड एक गमन दिवन आमी आज शिकया. बोक्साणे म्हळ्यार कितें? बोक्साणे म्हळ्यार कितें म्हण सांगे ते कोणे तरी सांगेत गे. बोक्साणे ऑर फॉरगिवनेस. कोण तरी एक तेका एक डिफायन करीत बोक्साणे. बोक्साणे हा. सांगा सांगा. आमकां कोणी दुखयल्यार चे विरोध कोणी गेल्यार आमकां आमचेर आमी करिनातलें कांय केल्या म्हण सांगल्यार वा खंयच्याय रितीन आमच्या कुशे विरोध वा आमकां दुखोवन वा आमकां खंयच्याय रितीन आमकां दुखयल्ल्या वेळार ते आमी लेखाक धरिनासतना ताका बोगसूंचें. काय म्हणटा आमी तें विसरोवचें म्हणयेत. मोतीन धरूंकी ना वय एक म्हळ्यार मोतीन धरूंकी ना तेंच सेटल जालें तें. सो जाली हांवें तुका बोगसयलां आनी मोतीन ती धरिना आनी प्लस ताका त्या पासून कितें म्हाका लुकसाण जालां तें हांव भरती करतां. येस करेक्ट. सो आमी अशीच सांगेत इंग्लिशान जाल्यार एक फॉरगिवनेस ना बोक्साणे म्हळ्यार मीन्स टू लेट गो म्हळ्यार वसूंक सोडचें. सोडून सोडचें. ओके सोडून सोडचें और रद्द करचें. ते कितें मॅटर आसा ते थंयचेच आमी कितें करचें तें सोडून सोडचें. तें आनी मुंदरसूनचें ना. तेजे विशयान आनी उलोवचें ना. तेजे विशयान आनी डिस्कस करचें ना. जें कितें जालें तें जालें थंयचें सोडून सोडचें. प्रेज गॉड. सांगा ब्रदर काले. प्रेज गॉड. हांव एक ऍड करूंक शकता. येस. बोक्साणे म्हळ्यार ते हांवें सोडून सोडचें एक आसा. हांवें ताचे विशयांत कितेंच म्हजे थंय कोडूपण आसूंक नजो आनी तो मनीस वा ते मनीस मुखार मेळटाना हांवें ताचे कडेन वचून उलोवचें जावन आसा बोक्साणे कंप्लीट जावचें. हांव केदाळ मुसर खाली हांव बोक्साणे लेट गो म्हणून सांगता आनी हांव म्हजे इतल्याक तो ताचे इतल्याक हांव म्हजे इतल्याक म्हणून सांगता ते बोक्साणे कंप्लीट जायना. ते बोक्साणे न्ही रायट. उलोवंक आसा. मेळ्ळेल्या संदर्भात म्हाका उलोवंक आसा. येस. It also means to freely give without any conditions. Forgiveness means to freely give without any conditions. तो आमी खंयचेय एक शरत घालच्याक जायना. थोडे फावटी बोक्साणे अशी जाता की म्हळ्यार हे जाल्ले सोड हांव आनी तुगेले कडेन उलयना सोडया अशें जाता न्ही. ते बोक्साणे जाता जायना.
ना थंय एक कंडिशन येयले न्ही होय. येस. हा तशें कंडिशन येवच्या ना खंयची एक शरत येवच्याक ना शर्त ना. हा शरत ना ते फ्रीली उदारपणी जावंक आसा उदारपणी जावंक और इट इज एन ऍक्ट ऑफ अनडिझर्वड जेनरॉसिटी मे बी तो पर्सनक ते ही इज नॉट डिझर्व मीन तेका बोक्सान एक योग्य न्हय तो तेणे केल्ले कामाक एक मनीस जर तर तेणे जें कितें म्हजे विरोध केला ते बोक्सान एक अर्ह ना तो अर्ह नासल्यार जें कितें हांव तेका तें दिता बोक्सान लेट इट गो म्हणटा सोडून सोडता तें जावन आसता ही इज अनडिझर्वड बट it is an act of undeserved generosity he is not deserving that forgiveness तो तेका अर्ह ना जाल्यार बी हांव तेका तें दिता अर्ह तें आसून दिवचें बोक्साणें न्ही जेजून दिल्ले बरें. होय उदारपणी दिवचें तेका अर्ह तें ना तें आमी तेका दिवचें अर्ह तें तेका ना तें घेवचें अर्ह तें तेका ना पूण जाल्यार बी आमी तेका तें दिता तेका आमी लेट गो म्हणटा वचूं सोडया जालें हें आंगात मुगसिया म्हण सांगता हें जावन आसा बोक्साणें आमी बोक्साणें एक आमी म्हळ्यार बोक्साणें म्हण सांगता आसतना आमी बोक्सूंचे अशें एक वर्ड सांगतात आमकां तें डिटेल्ड डीप मिनींग आमकां तितलें आमकां खबर ना जाता ना आमी कंडिशन्स घालता बोक्साणें टायमार फॉर एग्जाम्पल सांग जाल्यार एकले आतां हांव म्हजे कार आसा म्हणशीन ती ओके कोण येवन म्हागे काराक डॅश करता वा एक्सिडेंट करता आनी म्हज्या काराक डॅमेज जाता जस्ट टच करता ओके डॅमेज जाता तेन्ना हांव तेका कांय जोर करना ना तेका सोवना ना तेका कांयच सांगना त्या मनशाक तो मनीस बी येवन म्हजे कडेन पळयनासतना जालें सॉरी अशें म्हण सांगता ओके पूण हांव बी कांय तेका जोर करना कांय सांगना ओके तेंचे कूल एंड काम डिस्कशन तेंचे जाता पूण हांव तेका एक सांगता जें कितें डॅमेज केला ओके इट्स ओके तुवें केलें इट्स ओके जें कितें तुवें डॅमेज केला तेजें तूं मात्र तें कितलें जाता तें कितें अमावंट कितलें जाता चार्ज तुवें तें पे करी जाय म्हण हांव तेका सांगता ओके हें बोक्साणें तें जायना बोक्सान. जायना. हें बोक्साणें जायना जर तर खरें म्हज्या मनांत हांव तेका बोक्षिला म्हूण हांवें दाखोवचें जाल्यार एक्शनान दाखोवचें जाल्यार हे सिच्युएशनांत म्हजे बोक्साणें कशें जावंक आसा लुकसाण हांवें तो बरी केली होय जें लुकसाण म्हाका जाला ते लुकसाण कोणें भरूंक आसा हांवेंच तें भरूंक आसा सो नॅचरल वर्ल्डांत हें कितें जाता दुसरे तिसऱ्या मनशाक पळयल्यार कितें दिसता हांवें कांय करूं ना आनी एकल्यान येवन म्हाका लुकसाण केलें आनी जें लुकसाण जाल्लें तें म्हाका तें हांवेंच भरती केलें तिसऱ्या मनशाक कशें दिसता हें पळयल्लें सिच्युएशन कोणाक लॉस जालें म्हण चिंता तिसरो मनीस म्हाका लॉस जालें म्हण चिंता की आनी एकल्याक लॉस जालें म्हण चिंता तुवें बक्षिलां जाल्यार तुकाच लॉस जालें म्हणटा. बक्षिल्ल्याकच लॉस जाता बोक्षिल्ल्याक लॉस जालें म्हण चिंता हय की होय पूण हे नॅचरल वर्ल्डाक दोळ्याक दिसचें अशी म्हळ्यार आमी वर्ल्ड वे ऑफ थिंकिंग अशी लोकाचे प्रमाणे चिंतचे जाल्यार अशी संसाराचे प्रमाणे चिंतचे जाल्यार आमी अशी चिंता पूण देवाच्या राज्यांत हे जावन आसा परफेक्ट बोक्साणें हांगा लुकसाण जाल्यार बी खंय तें भरती जावन पावता सर्गी कर्ग राजांत ताजे ते डबल मापान ते भरती जावन आसता फिजिकल वर्ल्डांत लॉस रायट होय फिजिकल वर्ल्डांत लॉस पूण आत्मीक राज्यांत हे कोणाक प्रॉफिट मेळिशी जाल्यार आत्मीक वर्ल्डांत बक्षिल्ल्याक बोक्सिल्ल्याक म्हळ्यार आतां हांवें बोक्सिल्लें तें हांवें लुकसाण भरती केलें म्हळ्यार म्हाका म्हाका फायदो आत्मीक वर्ल्डांत म्हाका प्रॉफिट जाल्लेशें जालें त्या Praise मनशाक God. कितें जालें त्या मनशाक Praise God, लुकसाण sister. जालें एक मिनिट ಹಲೋ येस हा येस ಎಂತನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರ ಅಂತ आमकां लाभ आसा कित्याक म्हणल्यार आतां एग्जाम्पल जर तर म्हाका लुकसाण जाला
हांव लुकसाण भरता आनी हेरांक सोडटा जाल्यार जर तर फाल्यां म्हजी गाडी वचून दुसऱ्यांक मारल्यार तो व्यक्ती काले करता म्हाका वचून सोडटा. समजलें की तुमकां? वय वय म्हळ्यार आमी चिंता एका रितीन आमकां संसार रितीन पळोवंक गेल्यार म्हाका लुकसाण जालो. जर तर हांव व्यक्तीक सोडना जाल्यार फाल्यां म्हाका दुसरो व्यक्ती सोडिना ती. म्हाका सोडिना. समजलें? म्हळ्यार ह्या संवसारांत म्हाका तसो फायदो आसा. हांवें ते मस्तपट एक्सपिरियन्स केला. कित्याक म्हळ्यार हांव थोड्या म्हणजे गाडयेक घाल लागतना ओके पळयत आयल्यार आयज सोड म्हणटा. तेन्ना काय जालें म्हणजे म्हजे बाय मिसेस हेरांक लागतात आनी तितले ते गण्य करना ते सीदा येतात. जर तर हांव ते घट्ट रावल्यार म्हणजे तांणी म्हाका सोडना दुसरो व्यक्ती. होय म्हळ्यार तो सेम व्यक्ती जाय म्हणना. आता ना, ना, आदल्या फावटी हांवें बोक्सिल्लें कोणाक घे आता म्हाका आनी वय. कोणाक जावन बोक्साण मेळटा वय मो. वय 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 सेम त्या म्हळ्यार व्यक्ती जावन संवसारान ती येता ते. ताजो वय सेम व्यक्ती वय जावन येना ते. वय वय दुसऱ्या वय जावनच येता. दुसऱ्या मेळटा. म्हळ्यार संवसारान ती ताजो इफेक्ट आमी पळयता. वय आसा वय आसा. नैसर्गीक कशें वय जालें आमच्या बदकांचे बोक्साणे मेळोंक आदार जालें ते वय संवसारान ती आमकां ताजे उपकार पडटा म्हण न्ही गी. वय वय फायदो वय आसा. वय. येस वय. येस प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो आता आमी हे बोक्साणे विशयांत आमकां म्हळ्यार आमी समा सारकी समजणी गेल्या मात्र आमकां ते आमच्या जिवितान अळवडसून घेवंक जाता. नाजाल्यार आमी बोक्साणे म्हळ्यार एक कंडिशन बोक्साणे तशी उरता आमचे. येस लॉर्ड. करेक्ट? हा. येस. त्या पासत जेजून एक ओपारी मुखांतर सांगले आसा. मॅथ्यू 18 काढा ब्रदर. मॅथ्यू 18 वर्स 21 to 35. वर्स कितले सिस्टर? 21 ब्रदर. 21 to 35. हय. तवळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षी जाय? 7 फावटींगी? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, बगार 7चे 70 फावटी. बक्षी आनीचे वाचीचे जी? हय वाच वाच. येस 35. 35. तीनचे राज अशें म्हणयेक एक रायान एक फावटी आपल्या चाकरा लागचें लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच खोरडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करून ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हण आसलेल्या सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धन्याच्या पांयांक पडोन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. धनी चाकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वचोंक सोडलो. पूण हो चाकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती चाकर. ताणें ताका हाका 100 रुपये देवें आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिरडून म्हळें, म्हाका देव आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती चाकर हाच्या पांयांक पडोन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. पूण हो चाकर आयकना जालो. मात ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर चाकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या चाकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या चाकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती चाकराची दया करी जाय आसली न्हय? धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवां आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या चाकराक ताणें कसाब्याच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान थावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. प्रेज द लॉर्ड.
येस आता मुखार वैरोश हा ओके वाची. ओके आता हांगा हे आम्ही पहिले वाचले जे जो आपल्याशी सांग मागणे करून शिकायत असताना तो एक वर्स असा की जसे आम्ही आमचेर आमच्या चुकलेले शिकलेल्या बोगसिता तसे आमची आमचे पातका बोगस म्हण मागणे असा ते बोगसण्या विषयांत असा त्याच्या उपरांत केन्ना पेद्रू जेजूसाशी येऊन बोगसण्या विषयांत विचारता तेन्ना जेजू स्पष्ट रीतीने एक ओपारी मुखांतर कळीत करता की सर्गींच्या राज्यांत बोगसणे म्हळ्यार कशे ते एक इफेक्ट जाता म्हणले जेजू एक ओपारी मुखांतर भोव अर्थभरीत रीतीनं भोव अर्थभरीत भोव सुलभायेन जेजू ते समजयता आता हांगा तुम्ही पळयल्यार नेक्स्ट सिस्टर सकल वसा सकल ओपार स्टार्ट जावचे कोण वसा बोक्षी नातलेल्या साखराची ओपार ते जे स्टार्टिंग तसा पळया सर्गींचे राज्य अशे म्हणी येत ते जे कितें आमचे बाप्पा मागणे आसा ते जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या पयलेचे ती संगत जशे आम्ही हेरांक बोक्षिता तशी आमची पातका बोगस म्हण पूण जेजूच्या कुर्सा मरणा उपरांत जे कितें लागू जाता ते अशें म्हण सांगेत आमी सर्गींचे राज अशें म्हणयत एक रायान एक पावटी आपल्या चाकरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली हांगा आमी राय म्हळ्यार सर्गींचो बाप देव बाप कंपॅरिझन एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली लेख घेवंक धरले तितलेंच करोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो एकल्याक म्हळ्यार आमी हांगा कोणाक कंपेर करीत आमकां आमी हांगा कंपेर करीत सो देवा मुखार आमी कितले लेख आमचे कितले देवे आसा कितले डेप्ट आसा लेख घालून करोडांनी करोडांनी ताका देवे असलेले एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांय नातल्ले देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हण आसलेले सक्कड विकूंक जाय म्हण ताच्या धन्याची हुकूम जाले एक चाकराक करोडांनी रिटर्न करूंक साध्य आसा आपले धन्याक त्याचे जीवमान पुरती तेणेन काम केल्यार त्याचे बायले भुरग्यांनी काम केल्यार त्याच्या संततीन काम केल्यार ते फारीक करूंक ताच्यान जाता जायना ओके आता हांगा भरती करूंक जायना तितले जे कितें आसा ते धनी कित करता राय कित करता त्या चाकराक बक्षिता मुखार वचा सिस्टर तवळ तो चाकर धन्याच्या पांया पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आणि तुझे सगळे हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो पूण हांगा धनी साकराचेर मोवाळलो आणि ताचे रीण माफी करन ताका वसूंक सोडलो हांगा आमी पळयता देवा बापाची दया मर्सी आमी केल्ल्या पातकांक देवातावन बोगसाणे मेळोवंक साध्यत ना ऐकी करोडांनी म्हळ्यार ते एंडलेस इन्फिनिटी ते भरती करूंक साध्यत ना तितले आमी जे कितें दिवंक आसले परतून पूण देव बापान कित केलें हांगा ताणें आमकां बोगशिले हांगा बोगशिले माफी करन ताका वसूंक सोडलो म्हण आसा ताची रीण माफी करन ताका वसूंक सोडलो म्हण आसा आता तुमी चिंतात की ताका तशेंच वसूंक सोडलो म्हण चाकराक माफी कशी केली रायान त्याचे करोडांनी ती रीण आसली चाकराची राई ताका मोवाळता त्याचेर दया दाखयता आणि ताका माफी करता आणि ताका वसूंक सोडता माफी म्हण सांगल्यार हांगा इंग्लिश बायबलांत हांगा वन सेकंड 27 न्ही रिलीज करता ओके आमी हांगा बोगसाणे म्हळ्यार अनेक अर्थ येता कितें की म्हळ्यार रिलीज करचे रिलीज फ्रॉम द डेट माफी करन ताका वसूंक सोडलो तशें जाल्यार
जे कितें रीण ताणें भरती करक आसलें ते कोणें भरती केलें तुई? जेजू आपल्या पुताचेर म्हूण येता न्ही, दिसता. ह्या ओपारीन सांगा तुम्ही, ह्या ओपारींत रायाक करोडांनी एका चाकरान रीण फारीक करची आसली. जेन्ना तो चाकर माफी बोक्साणे विचारता राया सरशीन, राय मोवाळाय दाखयता, तो दया दाखयता आनी ताका माफी करन ताका वचूंक सोडता. ओके, सो जे कितें ताणें दिवंक आसलें, करोडांनी दिवंक आसलें, भरती आतां करूंक राय- जाय. हय. आता एक तुम्ही अकाउंट्स सेक्शनान कोण तरी असल्यार तुम्ही ते हेंगा बरयतात न्ही, एट द एंड ऑफ द इयर केन्ना मार्चांत फायनान्शियल इयर एंड जात आसतना लेडचे. समा दाखयतात न्ही ते, टॅली करतात न्ही टॅली. हय. टॅली करता आसतना ते अकाउंट्स समा दाखोवंक आसा. तर हांगा करोडांनी ते फारीक करक आसले, ते कोणें फारीक केले हांगा? फारीक करनासतना माफी करूंक जायना. धन्यवाद. तर रायान जे कितें करोडान सेवकान दिवंक आसले, त्या रायानच ते जे कितें ते राज्याचे बोक्कसा म्हणटात न्ही, द फायनान्स हे उरता, ते कोणेन भरती केले तुई? रायान भरती केले. तशें जावन तो माफी करून ताका वचूंक सोडता. नाजाल्यार थंय लॅक समज जाता, बॅलन्स जाता, ना. इम्बॅलन्स जाता न्ही. वय. होय, सो तशेंच आमच्या पातकांक जे कितें आमी फारीकपण करक आसलें, तें बापान कितें केलें थंय? बक्षिलें. आनी खंयच्या मार्फत बक्षिलें? पे ताचेर. केला, थंय पेमेंट जाला न्ही. विथआउट पेमेंट बोक्साणे जावना न्ही. हय, पेमेंट पुतान ताचे फारीकपण दिलां आमचे Yes. हर एकल्याचे. पुताचे रगत ते फारीकपण जावन पे जाला. त्या पासून आमकां रिलीज जाला. ते ताच्या मार्फत आमकां बोक्साणे मेळ्ळा. आमकां बी देवा बापान रिलीज्ड, त्या पातकाचे बंदपडेतावन आमकां बापान रिलीज केले. लेट गो म्हण जालें. पूण ते पेमेंट जाला की ना? जाला. पेमेंट जाला. जाला, तशें जाला. पयले बोक्साणे कोणाक मेळ्ळे? म्हाका मेळ्ळे. येस. देवा मुखार देवान फर्स्ट म्हाका बोक्साणे दिले. ताच्या मागीर पूण हो चाकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती चाकर. ताणें हाका 100 रुपयाली देवे आसले. सो आतां करोड खंय, 100 रुपये खंय? कंपॅरिझन मेळता? कंपेअर करीत करोडाक आनी 100राक? ना, मस्त फरक. जे कितें देवा मुखार हांवें केला, हांवें पातक केला, तें जावन आसा करोडांनी. आनी ते करोडांनी बापान बक्षिलें आपल्या पुता मुखांत्र. आनी जो कोण अनेक मनीस, अनेक म्हज्यो सांगाती जावं नेबर, एनीबडी, अनेक मनीस मुझे विरोध गेला तना जे कितें तो मुझे विरोध करता, ते कसले कंपेअर केला हांगा जेजून? 100 रुपयाक कंपेअर केला. जे कितें आमी देवा विरोध गेलात, त्याचे कंपॅरिझन करोडाक कंपेअर केला. खंयचे व्हडले? करोड. करोड, राईट? येस. 100 करोडा मुखार 100 रुपये खंय तरी लागतात. लहान. लहान न्ही, वस्तू लहान न्ही. येस. तर जेजूचे सांगचे अर्थ पळय हांगा. तर आमी दुसऱ्यांक बोक्सूंचे ते 100 रुपयाचे लॅक. आनी जे कितें देवान आपल्या पुता मुखांत्र आमकां बोक्साणे दिला, तेका करोडाक सरी केला. सो ते करोडाचे बोक्साणे घेवन एक 100 रुपयाचे बोक्साणे दिवंक जायना आमकां दुसऱ्यांक? जाता. डीजे. डीजे एके रुपयाली देवे आसले, हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवे आसा तें आतांच फारीक कर. सो सेम सिच्युएशन ताका बी मेळ्ळें. ताणें ऑलरेडी ते सिच्युएशन फेस केल्लें, ताचे ताका रिलीज केला. ते रायान फारीक केलें. पूण आतां अनेक ह्याचे विरोध कोणेन
ताका कोणे दिवंक आसले हो ताका धरून बसला आता म्हाका देवे आसा ते आतांच फारीक कर. सो नेक्स्ट तवळ तो सांगाती चाकर हाच्या पांया पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आणि तुझे सगळे हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो. जे कितें हाणें रायाक सांगले सेम तो आनेक चाकर ह्या चाकराक सेम सांगून तो ताचे कडेन प्लीड करता. प्लीड म्हळ्यार कितें? विनंती. विनंती करता. ओके करता म्हणून पराती लागलो. मुखार पूण हो चाकर आयकना जालो. मात्र न्हय ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरलो. आता ताका ऑलरेडी बोक्साणें मेळ्ळें की ना? रायातान बोक्साणें मेळ्ळा, ताची रीण फारीक जाला, रीण फारीक केला न्ही थंय. वय आता हाका कोणेन दिवंक आसले ताका हाणेन बोक्सूंक जाल्यार ती रीण कोणे फारीक करूंक आसली 100 रुपयांची? चाकर नंबर 1. ओके त्याने फारीक करक आसले पूण तो करता थंय ना ना. नेक्स्ट पळया खरीसर ताका हाणें बंदेन दवरलो. घडली संगत पळोवन हेर चाकरांक भोवसड दुखलें आणि जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनियाक कळयली. आणि हे संगती कोणाक ही कळता? ही संगत धनियाक कळता, रायाक कळता. तवळ धनियान त्या चाकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या चाकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती चाकराची दया करी जाय आसली न्हय. सो आता हे क्वेश्चन आता आमकां येता. आता आमी सगळी मानता, आमी बिलीव करता, वी आर फॉरगिवन. करेक्ट? आमकां बोक्साणें मेळ्ळा. येस? आता आमी दुसऱ्यांक बोक्सूंकचे जाल्यार ते जे बोक्साणें आमकां मेळ्ळा तेच बोक्साणें आमी दुसऱ्यांक दिवंक आसा. हांव म्हजेंत म्हणलें कांय दिना थंय. हांव कोणाचे बोक्साणें दिते आसा? देवाचे बोक्साणें दिते आसा. फर्स्ट म्हाका देवान बोक्स दिला, करोडांनी बोक्स दिला. तांतूत हांव 100 बोक्साणें हांव कोणाक दिते आसा? आनेकल्याक. कितें तरी लॉस जाता थंय? ना ना न्ही. जायना. आमकां केन्नाय हे बोक्साणें म्हण आमच्या मतींत इला तेन्ना आमी ही ओपार आमच्या मेमरींत फिक्स करून येवंक जाय 2 चाकरांची. तुझ्या सांगाती चाकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागावन पेटलो की मुखार आपणाक देवे आसलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या चाकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलो. तर ताका फर्स्ट बोक्साणें मेळ्ळें. केन्ना तो अनेक चाकराक बोक्साणें दाखयना तर ताका मेळ्ळें बोक्साणें बी थंय कितें जालें आसा की गेलें? गेलें. सो हीच जाता आमची बी परिस्थिती ह्या संवसारान. सो हांगा स्पश्ट हे खरें सांगता म्हळ्यार हे वर्डा येवचे पयले हांवें हे वाचले पूण म्हाका हेजो अर्थ खबर ना जालो. ओके हांव त्या मेंटॅलिटींत आसले खंयचे जेजून ते मागणें शिकयला न्ही आमचे बाप्पा मागणें. हांव दुसऱ्यांक बक्षीत असलें पूण हांव कंडिशनान बक्षीत असलें. कित्याक हांवें दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार देव बी म्हाका बक्षिना. हे इतलें म्हाका खबर आसलें. तेजे मुंदरूलो भाग जावन आसा हांगा 18 आसा न्ही हो. चॅप्टर 18 आमी आतां कितें वाचलें 21 to 35 ह्या ओपारीचे अर्थ म्हाका खबर नासले. केन्ना आतां वर्डांत येयला तेन्ना ह्या ओपारीचे टिचींग आयकला तेन्ना म्हाका हे ओपारीचे स्पश्ट अर्थ कळ्ळे. आमकां जे बोक्साणें मेळ्ळा तेंच बोक्साणें आमी हेरांक दिवंक आसा. आमी आमचेंत म्हणलें कांय दिते ना थंय. हे जावंक आसा आमगेलें मेंटॅलिटी, वे ऑफ थिंकिंग, आमी चिंची रीत. कित्याक आतां मनीस बोक्साना कित्याक ताका दिसता की हांव दिते आसा बोक्साणें. देवाचे बोक्साणें दिते आसा म्हण चिंतना. ताणें म्हजो विरोध केला, हांव बोक्सिता, म्हाका लॉस जाता, म्हाका दूख जाता. सो म्हाका कांय मेळना तेतून, म्हाका टोटली लॉस तें, म्हाका बेजार जाला, म्हाका दूख जाला. आनी म्हाका कितें फायदो ताका बोक्सून आनी की तो तशेंच करतलो म्हणलें मेंटॅलिटी. रायट?
होय पूण जेजून हे ओपारे म्हाका इतले स्पश्ट सांगला की म्हळ्यार तुका ते बोक्साणे मेळ्ळा त्या बोक्साण्यांतले तुवें हेरांक दिवंक जाय आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. आतां हांगा ऑलरेडी बोक्साणे दिला जर हांवें ते रिसीव करता जाल्यार हांवें कितें करूंक आसा म्हजे विरोध वेताल्यांक हांवें कितें करूंक आसा बोगसूंक आसा विथआउट एनी कंडिशन खंयचेय शरत नासतना. म्हाकाय खंयची शरत घालूं ना न्ही देवान बक्षीत आसतना ना बिलकुल ना खंयची शरत नासतना बापान सगळी म्हजी अनकंडिशनल म्हाका बक्षिली अनकंडिशनल लव अनकंडिशनल विथआउट एनी कंडिशन्स खंयचे शरत नासतना ते म्हज्या मतीन केन्ना फिक्स जाता हांव केन्ना त्या उतरा वयर मेडिटेट करता म्हाका बोक्साणे मेळ्ळा म्हजे फारीकपण जेजून भरती केला सो अनेकलो म्हजे विरोध दिले तेन्ना बी म्हाका बोगसूंक मस्त इझी जाता सुलभ ह्या उतरा वयर हांव केन्ना मेडिटेट करून रावता तेन्ना प्रेज द लॉर्ड. अर्थ जालें न्ही सगळ्यांक अंडरस्टँड जालें न्ही होय होय आमकां जें कितें जेजून ताच्या जेजून आपणाचे रगत फारीकपण जावन दिला म्हज्या पातका पसत ताचे मुखांतर म्हाका बोगसाणे मेळ्ळा तें बोगसाणे जर तर हांवें रिसीव करता जाल्यार ते ऑलरेडी बोगसाणे आसा ओके म्हजो वांटो तो म्हजे शेर ते ओके जर तर हांवें रिसीव करूंक आसा जाल्यार म्हजे विरोध कोण वेता ताका हांवें बोगसूंक आसा तेन्ना मात्र तें जें कितें करून दवरला ते बोगसाणे म्हजे पसत म्हण कितें करून दवरला ते म्हाका रिसीव जाता ना जाल्यार ते रिसीव जायना रायट. सो हांगा ते आमचे बापा मागणेकी आनी ह्या ओपारेकी कनेक्टिविटी मेळटा. प्रेज गॉड. सो जेजूच्या मरणा उपरांतले हे आमकां लागू जाता ते बोगसाणे आमी हेरांक दिवंक आसा म्हजे बोगसाणे न्ही ते देवाचे बोगसाणे बापाचे बोगसाणे जेजू मुखांतर केल्ले बोगसाणे. होय प्रेज गॉड. आनी कोणाक कितें ऍड करचे जाल्यार करा. एफिशियन 4:32 29 म्हणजे सांगता म्हण बदला 32 32 बदलाक एकांताय दयाळेन आनी कणवळेन चला क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. प्रेज गॉड. कणवळेन चला क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्या तेच तुमी एक उदार मनीस जावन एकामेका बक्षिया. होय पयले हांगा तेंच कन्क्लुजन मेळटा न्ही कन्क्लुजन मेळ्ळें. होय ते प्रेज ओपारेचे. गॉड प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हाका म्हळ्यार आमी आतांय देवाच्या उतराची समा समजून येना आमकां त्या खातीर आमी आतांय म्हणटा आमची पदकां बक्षी म्हणून ಎಂತ मागोन आसा सोड न्हू आमी हेरांक बक्षूंच्या विशयांत आमी चिंतूंक ना आनी देवान जिजू क्रिस्ता मारिफात आमकां बक्षिल्ला म्हणलें हांवें भितर कान घेवना. त्या खातीर म्हाका हें करूंक जायना. त्या खातीर आमचें मागणें जालां तेंत जालां म्हाका बक्षी म्हजी विनंती कर म्हाका बक्षी यंत म्हळ्यार हांव एक फातकीत म्हणून हांव आतांय उसारता. त्या खातीर म्हजे थंय ही बदलावण येवना. जिजून म्हजी फातकां बक्षिल्यांत जिजून म्हजे खातीर ताणें म्हजे सबस्टिट्यूट तो जाला म्हणलें चिंताप म्हजे थंय हें नासतना हें हांवें करूंक जायना. तशें आसा न्ही गे वय म्हळ्यार पयलें कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हाका बक्षिला म्हणल्यार निदान कर दीस ते म्हजे विशय म्हजे थंय येचे पयलें
त्या खातीर आतां लोक ಎಂತ मागताने मुजीम पदकां बक्षी मुजीम पदकां बक्षी हांव एक पदकी हांव एक पदकी कालें ब्रदर उलोवन आसाय आम्ही थंय सेल्फ सेंटर्ड जावन आसात. ना आमकां ते Self-centered. देवाच्या उतराची समजून येना आमी एकाडे सांगलें तेंत धरून आमी कान घेता ताच्या उपरांत कितें दिलां ते आमी कान घेवना आता मॅथ्यू प्रॅक्टिकली 6:9 आमच्या बाप्पाचेर आमकां सांगला प्रॅक्टिकली आमी ते देवाचे बोक्साणे आमकां मेळ्ळा म्हण कन्फर्म जावंक जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बॉक्स येयल्यार ऑटोमॅटीक आमचे बोक्साणे येयले. पूण आमकां कळाचें न्ही बॉक्स म्हण मागता म्हणना. ना 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 फर्स्ट आमकां कळाचें जिजून म्हाका बक्षिलां हांव आतां पातकी न्हय हे म्हजे थंय हेचे तो विषय निघंट जायते हांगा प्रॉब्लेम थंय आसचे त्या खातीर जन्माच्या अभावाक लागून म्हजी परजेचो नाश जाता म्हणटा त्या खातीर देवाच्या उतराची समाज समजून येना आमी ब्रदर कन्विक्ट जाल्यार मात्र जाता ते पवित्रात्मे मुखांतर कन्विक्ट जाल्यार मात्र एक कन्फर्मेशन येता काळजान. आनी एक आनी म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड एक्चुअली हांवें ताका बोक्सिलें म्हणच्यान ती एक्चुअली हांवें कोणाकी बोक्सूंकूच ना म्हणयत म्हळ्यार सांगलें देवान म्हाका बोक्सिल्ल्यांतल्यान हांव बोक्सिता हेरांक हांवें बोक्सिलें म्हणून एक हेय वाजोवंक ना वय गी कळीत ना म्हणटा कितें म्हणटात तुमी प्राईड जाता ते प्राईड. हांवें म्हाका 4 जाणांनी इल्लें दुखयलें हांवें तांकां बोक्सिलें म्हणून न्ही गी एक ती बाडाय उलोवंक हांगा अवकाश ना म्हण चिंता हांव. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा न्हय आमी कितेंच ना आमी मनीस म्हळ्यार कितेंच ना हर एक आमकां ताचे तावन लाभलां बावर्थ जावं पुरो नितीवंतपण जावं पुरो काकूस जावं पुरो कुरपा जावं पुरो हर एक ताचे तावन आयलां हांव हांगा काही ना म्हजे लायक धरल्यार हांव दुसऱ्या सायडीन वेता. एक्झॅक्टली सौम्या कितें हांवें हायलायट कर जेजू क्रिस्ताक म्हजें सेल्फ सेंटरनेस सोड न्हू हांव केदाळा ताचे थंय हांव हें जाता सतताचें जाना जावन न्हू त्या दाळा मात्र हांव म्हजी जिणी बदलूंक शकता. आतां वेचीत पुताक कशें आहलें तो थंय दुकराच्या गुडांत आसलो तो सगळें विबाडन तो दुकराच्या गुडांत आसलो पूण ताका काल जालें म्हज्या बाप्पाच्या घरा म्हजे आतां हांव भोगचे वरणी कितल्या की उत्तीम रितीन आसात ताचे साकोर म्हणलें ताच्या मतींत आयलें वैगी सो ते दाळा ताणें हांव एक साकरा बरी जाता म्हणून विधेयपणान तो गेलो वैगी ते विधेयपण आमचे कडेन जायचे विधेयपण ह्युमिलिटी कालतेपण विधेयपण एकच कितें Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise God. आणि इले ऍड करूं एक ओके आज आता सिस्टरीन सांगलें आमकां कंडिशन ना वय मग वय कंडिशन आसा कित्याक ब्रदर आतां रोनाल्डान कितें सांगलें आमकां नॉलेज ना पयलें हांवें बिलीव करूंक जेजून म्हाका बक्षीस म्हणून येस ते कंडिशन बिलीव करना जाल्यार पयलें आमी बक्षिला म्हणून ते बिलीव करूंक आमकां कितें पयलें बिलीव देखून जेजू म्हणलें पयलें म्हाका सत म्हणून हांवें कितें केलां तें देखून तेणें वापरून सांगलें आमी तें क्वेश्चन करतले कित्याक एक जेजून आनी पौलान सांगता सगळे चुकोवन पडल्यात पूण चुकल्यांची म्हणल्यार पातकाची शिक्षा मरण आतां हांगा फॉरगिवनेस एक आनी पातक दुसरें आनी आमी कितें आतां आमी बोक्साचें कितें आसा एक दोन आसा एक गिल्ट म्हणटा ती एक दुरसणी एक हांवें केल्लें रॉंग आनी दुसऱ्यांनी केल्लें रॉंग ते दोन आसा तांकां आमी बोक्सिनान प्रिजनांत आसता पूण आतां आमकां कळ्ळां जेजूक बिलीव केलें आमी सत म्हणलें जेजू म्हजो धनी म्हजो सोमी म्हणून त्या
करेक्ट म्हजो स्वामी म्हणजे लॉर्ड Lord. हांवें ताका लॉर्ड Yes, म्हण आपयलें yes. जाल्यार तो म्हाका तो सेवियर तेणे म्हाका Yes, बक्षिला yes, म्हण yes. म्हाका खंयची जाय देखून तें Yes, बिलीव करूंक yes, आसा yes. पयलें बिलीव करिना जाल्यार देखून आतां तेणें सगळ्या संवसाराक बक्षिलां म्हाकाच न्ही तुका न्ही सगळ्या संवसाराक कोणी ताका बिलीव करता जाल्यार तें ताका मेळटा हम्म. देखून जेजून एकच हें दवरलां क्वेश्चन दवरलां बिलीव इन मी देखून म्हणजे आमी कितें बिलीव करता आमी लोकांक बिलीव करता पाद्रीक या माद्रीक हाका ताका बिलीव करता पूण जेजूक बिलीव करिना देखून ताणें सांगलें बक्षी कित्याक आतां सिस्टरान सांगलें आमच्या बापाच्या मागणें ताका पयलें तो मरून वतलो मरल्या उपरांत ताणें कितें केलें तें आमकां बिलीव करूंक जाय देखून Yes. मरच्या पयलें ताणें सांगलां तुमी बक्षया मागीर हांव तुमकां बक्षितां त्या वेळार तेंचं तें उतर सेम म्हणटा मार्क 11:25 म्हणटा तशें तुमी बक्षया तुमकां बक्षार म्हणटा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा तुमी सेटल करून घ्या देखून पयलें देखून तें मरो ना जेजू त्या वेळार देखून कितें म्हणटा कित्याक तूं एक अल्तरी कितें ओडटा भेट दिता हे पयलें तुजे भावा कडेन राजी जा मागीर यो भेट कर पूण आतां आमचें नोवें कांत म्हणटात नोवें टेस्टमेंटांत भेट कांय ना आतां भेट सगळी पयली ओल्ड टेस्टमेंटांत आतां कांय ना कित्याक आतां आमकां कांय करीचें म्हणून एक्चुअली Yes, आमी believe. एकदम फ्री करेक्ट Praise आतां आमकां कांय करूं ना कित्याक जेजून केलां आमच्या खातीर सगळें जेजून केलां Praise the Lord. पूण आतां जेजूक साथ म्हणटा जाल्यार तें म्हाका मेळटा आनी जेजूक साथ म्हणना जाल्यार तें फॉरगिवनेस ना तेका अनबिलीफ म्हणटात देखून आतां आमी करता बिलीव करता कितें आमी बक्षितां सगळें म्हणटा पूण आमी कार्यान घालता न्ही सगळें जेवण नॉलेज आसा पूण कार्यान घालिना कित्याक जेम्स 2:17 कितें म्हणटा James 2:17. पण हांगा म्हणटा भोंवताची गजाल तशीच भोंवता सवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो आवडतं जीवनातलो म्हणेन. वय ब्रदर्स अनम्यूट Praise God. हॅलो आमी बक्षितां न्ही कित्याक आमकां जेजून बक्षिलां वय रेडी आतां आमकां कळ्ळें आमकां बिलीव करता आमी बक्षिलां कित्याक आमकां बक्षिलां कित्याक आमी कांय करून कित्याक ब्रदर तुमचो वॉइस ब्रेक जाते आसा Praise the Lord. हॅलो Praise the Lord. Hello. ब्रदर रॉक तुमचा आवाज ऐका ना Hello. ओके प्रेज गॉड म्हळ्यार आतां Yes. म्हाका एक सवाल आयले हे आतां त्या बॉक्सिनांतल्या साखराच्या ओपरेंत त्या धनियान करोडांनी देवा आसल्या बॉक्सिलें पळय तें तो फात येवन आंगी म्हणो तशें गी काय देखून ताका आतां आनीकल्या आयकात बॉक्सी आता ऐकता ब्रदर आता क्लियर आसा सांगा ओके ओके आतां जेम्स James. 2:17 म्हणलें Yes. पळय आमी भोंवडटा आसता भोंवडटा म्हणल्यार बिलीव केलें आमी ओके आमचो लागीं देवाचें उतर आसता आमकां बक्षिलां म्हणून ओके Yes. पूण आमी तें कार्यान घालता न्ही कित्याक अजुनूय आमचें दुरसोणें आसा जायना आमच्याच मिनिस्ट्रीन तेचो दुरसोणें आसा आमी एकामेकाक बक्षिलां जाल्यार आमीच वॉरियर जावन आसात आमी देवाच्या राजान काम करता आमच्या मदें बक्षाणें ना जाल्यार दुसऱ्यांक कशें बक्षुचें आमी तांकां वळखूच ना जेजूची देवाच्या राजान कशें तांकां हाडिचें देखून हांव प्रॅक्टिसान घालता देखून तो जेम्स कितें म्हणटा तुमी भोंवट म्हणटात पूण तूं कार्य घालिनात देखून जे म्हणटा तूं कार्य घालिना जाल्यार तो भोंवडता न्ही म्हणटा कोण जेम्स देखून म्हजे समजून तशें आसा कित्याक दोन आसा एक गिल्ट म्हणून एक हांवें केलें पूण आनी एकलो दुसरें म्हाका घेतात देखून आतां म्हाका जेजून कितें केलें जाल्यार हांव ताका भोंवडटान बक्षूंक जाता भोंवडटान प्रेज द लॉर्ड समजलें म्हणटा पळय आतां प्रेज द लॉर्ड वय ब्रदर म्हळ्यार म्हाका एक सवाल त्या बॉक्सिनांतल्या साखराच्या ओपार बॉक्सिनांतल्या साखराच्या ओपारेंत
ताका गन्यान बोक्सिल्लें तो ताणें बिलीव करूं नांगी तशें जाल्ल्यान ताका सांगाती साकरा बोक्सूंक जावं नांगी तशें गी म्हळ्यार आमच्या जिणेकी लागू ना ना जातलें ना ना जाल्यार नांगी ना बिलीव केला न्ही जेजून फादर ताका सोडले न्ही न्ही ताका सोडलें ताका वय पूण तितले बेगी ताका 100 आनी दिवंक जावना म्हळ्यार आमच्या जिणेक लागू करचें जाल्यार म्हाका देवान बोक्सिला म्हण हांव पातयेनांतल्यान गी म्हूण म्हाका आनी एकल्या बोक्सूंक कश्ट त्या म्हळ्यार हे हांवें करचें सारकें म्हण हांव सांगना म्हळ्यार ती पातयेन नाही नाही थंय नांगी स्वार्थ आयलो ताका वय म्हळ्यार कारण कितें स्वार्थ तें आयलो ते खाली रिसीव केले तेणे ही इज नॉट गिविंग ओके ओके तशें जालें थंय हा ही वॉन्ट्स टू रिसीव बट ही डजंट वॉन्ट टू गिव फादर न्यू वय आता सेल्फिशनेस न्ही वय एक म्हळ्यार रीतीन सांगचे तर हा ऍक्च्युली देवाचो मोग म्हणून कितें म्हणून म्हाका कळाचे सर वय देवान तुमी तेंत कितलो मोग केला ते म्हाका हा समजल्यार मात्र तो मोग हांवें हेरांक दिवंक जाता आतां म्हजे लागीं 100 रुपया असल्यार मात्र म्हाका 50 रुपयाचे हेरांक मोग करूंक जाता वय गे वय आतां बॉक्सान ताका ते फुकट मेळ्ळ्यान ताका व्हॅल्यू कळूना ती तेंच म्हणचे म्हळ्यार ते बरोबर आहे. पातयेवंकूच Correct, कश्ट जालें गे हा ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು व्हॅल्यू व्हॅल्यू घालतो ना बॉक्सानाचे म्हळ्यार आतां म्हाका आमकां बोक्सिल्ले म्हळ्यार म्हाका आमकां आमचे काणग्या जर तर जेजून आमकां कुर्सार बॉक्सिनांतले थर वय वय आमकां चडवून मेळची की खंडीत ना आमची जाती की म्हजी खंडीत ना जावची वय ना की म्हजी म्हळ्यार जावची ना आमकां जेजून केल्ल्या कामाची व्हॅल्यू गोत्तू ना व्हॅल्यू देवान ಗೊತ್ತು एक्झॅक्टली म्हळ्यार तेंच म्हणचे ते पातयेवंकूच कश्ट त्या म्हण हा, म्हळ्यार अशें देवान इतलें सुलाभ केलां गे पळय. कोणा जावन म्हाका इतल्या सुलाभायर सोडयलां गे म्हाका ते पातयेवंकूच कश्ट त्या तितले देखून हांव तितल्या सुलाभायन आनी एकल्या की त्या रितीन पळोवंक रेडी ना म्हणल्या बरी वय गी म्हळ्यार वय वय तितले म्हळ्यार इझी व्हडले केलां गे देवान जेजू मुखांत रे आतां म्हजी सोडवण व्हडले मिराकल म्हळ्यार सोडून वय गे येस 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 ताका लॅक बांदूंक जायना भलायकी बरो मागीर बिलकुल बिलकुल सोडवून तूं व्हडले ते आमकां ते मेजूंक जायना ते आतां म्हळ्यार आमी एक्झॅक्टली करोडांनी आमी केला सूख आमी एक्झॅक्टली नापो हांव आमकां डायरेक्ट काही एमकोनागत डायरेक्ट खंडीत पळोवंक गेल्यार खंडीत 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 नो डाऊट पूण जेजून गेल्ल्या कामा वरवीं ताका म्हणटा केदाळ आमी जेजूचो तो मोग अनुभव करता जेजून आमच्या पासत बापान आमच्या पासत पुता मरे कितें केला ते समजत हांव तेदळा मात तो मोग आमी हेरांक दिवंक जाता ऑलरेडी मोग ऑलरेडी आमच्या काळजान वतला ते ब्रदर सांगले भावार्थान आमी बिलीव करूंक आसा रियेक एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली रॉक तेंत म्हणाले न्ही आतां म्हळ्यार रियेक भावार्थ वयर येता पूण बॉक्साण्यात कितें म्हळ्यार देवान ऑलरेडी बॉक्साणे दिला डेपॉझिट करून दवरला बट म्हज्या अकाउंटान पडयचे जाल्यार म्हाका सूख केल्ल्यान हांवें बॉक्सूंक आसा आतां ब्रदर सांगल्या बरी तातूंत एक गिल्ट येता आनी ऑफेंड दोन येतात पळय गे बॉक्साणे म्हणल्यार एक हांवें काल मनीस सूख केला देवा विरोध जावन पुरो ताका हांवें बॉक्सूंक आसा म्हाका गिल्ट येता कांतोणी ऑफेंड म्हळ्यार हांवें सूख करूं ना कोणे कितें केला हांवें तें दवरला बिटरनेस वय गे केदाळ ते बिटरनेस येता हांवें बॉक्साणे दिना जाल्यार ते बिटरनेस म्हजे भितर येता दिला म्हणटा पूण दिला म्हणटा तो मुखार वय दिला म्हणटा उडास आनी कट्टा आमी उडास कट्टा हाणें एक्झॅक्टली तशें केलें एक्झॅक्टली ताणें तशें केलें तें कालें आमी बिटर पयलें फिलींग करेक्ट आनी ताणें बॉक्सान म्हाका हांव बॉक्सिना जाल्यार म्हजी चूकूच जाता म्हळ्यार गिल्ट फिलींग डेंजरस वय 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 कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हाका बॉक्सिला आनी हांव म्हाका बॉक्सूंक रेडी ना म्हळ्यार जेजूच्या बॉक्सांचेर म्हाका पातयेणी ना म्हण ना म्हण जालें वय ते दोनी बॉक्सावरी आमकां जायते बेनिफीट आसात एक आमची खंडीत भलायकी समाधान बरो खंडीत मेळटा खंडीत फाटीं खंडीत खंडीत ना ना बॉक्सान बोक्साणे आसल्यार आमची भलायकी पाड जाता आमचें समाधान खंडीत पाड जाता खंडीत एक खंडीत प्रॉब्लेम पडटा खंडीत हेल्थ खंडीत इश्यू खंडीत पडटा कित्याक फिजिकली आमची आसा आनी स्पिरिच्युअली दोनी बेनिफीट आसात आमकां एक्झॅक्टली संसारी आसात भौतीक आत्मीक रितीनी बेनिफीट आसात म्हळ्यार आमची सोडवण जाल्लीच बॉक्साण्या वरी वय गे वय बापा तांकां बॉक्सी कित्याक ते मूळ विशयच बॉक्साण्यांत आसा आनी तोच विशय हांव म्हज्या जिणेंत इनकल्केट करना जाल्यार कालें करना जाल्यार इम्प्लिमेंट करना जाल्यार हांव त्या सोडवण्याच्या विशयाक आड वयता म्हणल्यार बरें जालें वय गी ते म्हळ्यार आमी आयकूंक गायले तेन्ना मात्र आमकां ड्रॉ जाता एक्झॅक्टली ड्रॉ जाता न्ही गी ते हांवें एक्सपिरियन्स केला
अकाउंटांत आसा अकाउंटांत आसा तेन्ना हांव ड्रॉप अकाउंटांत दिता तेन्ना म्हाका बी ड्रॉ जावचे. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली हांव एक्झॅक्टली आनी एक ऍड करूंक खुशी व्हरता. करा करा ब्रदर. बॉक्साने आतां थोडी म्हणटात हांवें बॉक्साने दिलां म्हाका हा. कांय ना कोणाचेर? म्हणून तो मनीस घडये घडये तेंत म्हणटा जाल्यार तेय प्रॉब्लेम. करेक्ट. तो थंय सेल्फ सेंटरनेसाक वता. हांवें दिला म्हणून ते हांवें दिलां. ऍक्च्युअली हांवें दिल्लें कांय ना, जेजून दिल्ल्यातलें हांवें दिलें. जेजूच्या. ते हय परतून हांवें दिला म्हळ्यार तेय चूक म्हळ्यार तेंत वडलो म्हळें म्हजें वडपण हांवें ताका बोक्सिलें म्हणूंक की ना म्हळ्यार ते बोक्सी आनी वोगोत राव संवसाराक गाजोवंक की म्हाका रायट ना. हांव हा. प्रत्येक सांगता जाल्यार म्हज्या भितर ते आनी की आसा म्हणून ती बी आसा म्हणलेली. करेक्ट करेक्ट. एक्झॅक्टली ती बी एक्झॅक्टली वय आसा. वय वय. तितलें मात न्हय आनी एक गुन्यांव कर म्हण हांव गाजयता दुसऱ्यांक म्हळ्यार हांवें ताका बोक्सिला म्हणटा ना तर ताणें काले चूक केल्या कोण ना म्हणून इनडायरेक्टली आनी एकल्याक हिंट दिता हांव. वय वय तशें म्हणारी बॉक्सेलेशें जावं ना. म्हळ्यार कितेंय एक दवरला इल्लेशें म्हण शिमटी. हा. ना रूट आसा रूट आसा. सॉरी सॉरी तो मुठोन काडो ना. शिमटी रूट न्ही काडून. मांडो तर मांडो धर. शिमटी न्ही मांडो धर ब्रदर. ना रोग कात्रेला पण रूट आसा थंय. गुती आसा वय वय. देखून पालयत्या. देखून जेजून म्हणला न्ही परते आयताराच्या गोस्पेलांत म्हणला न्ही चित्तुमेच्या काळ्या झाडाक वय तुका एक तुतीच्या भोंवता रुखाक मुळा जाल्यार आसूं म्हण आसा पाळा समेत. वय तुतीच्या रुखाक. देखून आमच्या Praise सगळ्या God. बॉक्सीला पण पाळा भितर आसात आमच्यान. वय ती वय. पाळा गेल्यार Praise God. जेजून काडचे पुरा पाळा समेत. हा ते Correct. केन्ना आमकां कळटा की म्हळ्यार पाडा समेत गेला म्हण त्याची आमकां ते उडास बी येना आमच्या तोंडार एक्झॅक्टली ते येवची बी ना. तशें गेला Correct, तर correct. पाळगुडू गेला म्हण अर्थ. तेंत आतां Exactly. भावन म्हळ्यार हांवें बोक्सिला म्हूण गाजोवन तासाय जाल्यार परतून तेंत मोतीन चिंताय म्हूण. वय. येस लेट गो म्हळ्यार जालें तें लेट गो. बरें Praise God. प्रेज गॉड. Yes, time जाऊन आयलो. येस येस. एंडिंग प्रेयर करा ब्रदर कोणतरी. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन आमेन. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा आमी सदांच तुज्या सांगातपणांत आसा बाप्पा जाल्यार आमचे जिवीत हर एका घडये म्हणले बरी आमी तुज्या उतरांचेर येवन आमी हर एका घडये आमी आमच्या बदलावनाचे जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणे आमी बदलूंक आसा बाप्पा. आमच्या हर एका एरियांत आमी आनीकी मुस्तुरीतीन करेक्शन जावंक आसा बापा. येस लॉर्ड. बापा तुवें आमकां तुज्या उतराद्वारी तुज्या बसवण्याद्वारी हर एक संगती आमकां आज या बहिणी मुखांतर आणि भावा मुखांतर आमकां सबार संगती उगडापणा घडले बापा. आणि आमी खंयच्या एरियान खंय आमकां करेक्शन करीचे म्हणलें तुवें आमकां सांगून दिलां बापा तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा ह्या वेळार तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तुवें आमकां सबार संगती कळयले त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आनी ह्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमी आमच्या जिवितांत करेक्शन करचें तसलें बळ तुवें आमकां तुज्या पुता मारिफात तुवें दिलाय बापा. त्याचे वरवीं आमी खंडीत करेक्शन करूंक जाता बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन आमेन. Thank you. Praise God. Thank you, Lord. Thank you हर एकल्या.